आयज नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयच्या मिसा भेटीचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागोन फ्रांसीस शावेराच्या भाशेन भेटे वरवीं मिसांव पाडुया. जेजून ह्या संवसारांत मनशा कुडाक मोगाची भेट केली आनी हाचे वरवीं आपलो मोग मोयपास मनशा कुडाक ताणें दाखयलो. बागोन फ्रांसीस शावेरान हेंच जेजूचें मोन ताणें आपणायलें आनी भारतांत भेटेक तो आयलो आनी त्याच जेजूची पावलांनी तो चल्लो आनी ताचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. आमी भेट करून न्हंयच आमचें मिसांव आमी जियेता, पूण आमची भेट करता तेन्ना आमच्या भाव भयणांक तांच्या मिसांवांत आमी तांकां पाठिंबो दिता, तांकां आमचो आदार आपले मिसांव जियोंक आमी दिता. आनी हेंच करूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकांच देवाक आमी वळखुया आनी एकामेका सवे भेट करूंक आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरुया. आयज नोवेना Rotun gaya परमेश्वराक वाकाना शेकांचे प्रितोमे वोय देवाचो गिता गाया परमेश्वराच्या माना गिता गायो ना गोडा वर्गाळात नाव देवाचे पोगोडाता रोंताचे ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रामोदे गाजोया सगळ्या पोरसांक कळोया ताची कोती विस्मिता ताच्या आसना बोती तेजानी मोहिमा फागता देव मंदिरा जिक जिकता ताची पदवी आनी सगळा बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बा भयणीनो, देवीक जिवीत मनशाक दिवंक आपल्याच पुताक जेजूक देवा बापान ह्या संवसारांत पाठयलो. आयज जेजूचे मिसांव आमी पवित्र स्नान घेतली जेजूची शीस कशी पालोवंक गरज. हे मिसांव जेजूक गवलीक भेट एक व्हड उपाय. हेंच मनांत दवरून बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 9व्या दिसाच्या सेवा दोर्मेचो विशय. जेजूच्या पावलांनी बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे भाशेन भेटे वरवीक मिसाक पालोवया. गवलीक भेट दोर्मीक फिरगोरीच्या तशेंच समुदायाच्या फुडाऱ्यांक भोव गरजेची. हीच शिकवण मनांत घेवंक बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे भाशेन गवलीक भेटे वरवींक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमकां कृपा आनी आदार मागुया. सबार पावटी गवळीक बॅट न्हंयच फकत पाद्रींक माद्रींक आपले पोरजे करूंक
पूण आमच्या PPCच्या वांगड्यांक तशेंच संदेशकारांक आनी हेर फुडाऱ्यांक भोव गरजेचें आनी साबार फावटी ही जबाबदारी पाळूंक आमी चुकल्यांव. आमच्या काळार घडीक आमच्या आदल्या काळार कोण मेलो जाल्यार आमी फुड्या लागीं वेताल्यांव, जायते फावटी विजीट करताल्यांव एकामेकाक दुयेंतीक. जायत्या वर्सांनी विजीट आमच्या जिवितान आसलें. आयज तें उणें जालां देखून देवाच्यान एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी हांव पातकी सोपुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत बायगत सदांचाक वार मरे सगळ्या दुरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद्या लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सोमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमया काकूत कोर. सोमिया काकूट कोर. प्रार्थूया. सुमया आमच्या सोडवणी खातीर तुज्या मोगाची अगणित पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकटाक आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दयाळ सरवंडारा आमची सरवण कर. जो देवा बाबा सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इजायाश प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानोन सुफोड जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोड गांव एक झाडांचो मोळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सोरस्परा सवें ओदीक सोंतसतलो, सगल्यावन दुर्बळटी. इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सवें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलो. कित्याक जुलूमदाराचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीत करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो कटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सोरेस्पोर जाकोबाच्या घोराण्यांचो देव आब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड ओल्डुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणटल्यांक शिकोवण मेळटली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगलीं म्हणुया, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक.
सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सोरेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कामचो ना. जबाब: सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सोरेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सोरेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सोरेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मोदयांनीचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब: सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सोरेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज घोट धर आनी सोरेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब: सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. पळय, आमचो सोमी आपलें बोड दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Hallelujah, 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 hallelujah. Survespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबिया. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता, आमची काकूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या बाबार्था पोरमोणे तुमकां जावं दी. आनी ताचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी तांचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो, न्यूयॉर्क अमेरिकान आसलेलो मिच आल्बम नांवांचो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आनी ताणें आपलें नांव एकदम नावलौकीक केल्लें. बरो बरोवपी, बरो कॉमेंटेटर, हे भाशेन एकदम नावलौकीक तो आसलो. आपल्या वावरांत खूब गूल जाल्लो आनी ह्या खातीर ताचें गर्लफ्रेंडूय ताचेर रागार आसलें. वेळ ताका मेळो नासलो. अशें जाल्लें तेन्ना ताच्या गर्लफ्रेंडान ताका सोडून दिलो. असले वेळार एका दिसाक तो टीव्ही पळयतालो आनी टीव्ही पळयतानाच मॉरी ताचो कॉलेजींतलो टिचर एक इंटरव्यू दिता, तो ताणें पळयलो. मॉरीक एक मारेकार दुयेंस जालोलें आनी तो मरणाचे तोणीर आसलो. ताचे मसल्स आंगांतले विरोन विरोन वेताले, पांयांक सुरू करून वयर थान. आनी हे भाशेन तो खुशाल आसलो. हें पळोवन आदीं तान हो टिचर ताचो आवडीचो सोशियोलॉजी ताका शिकयतालो.
अशें म्हणून तो ताचे सोदीक गेलो. दुयेंत आसा, मरणाचे थंडीर पावला. मिस्ड आल्बम ट्यूजडे ताका मेळूंक आयलो, मंगळारा दीस. आनी अशें मेळोंक ताची सुरवात जाली. 14 ट्यूजडे तो ताका मेळ्ळो. आनी 14 ट्यूजडेंत मंगळारांनी जायते तो शिकलो, जिविता विशीं, मरणा विशीं, मोगा विशीं. शेकी ह्याच ताच्या टिचरा वरवींच ताचे गर्लफ्रेंड ताका मेळ्ळे. ह्या खातीर ताणें ट्यूजडेज विथ मॉरी नांवाचें पुस्तक बरयलें. आनी हें पुस्तक एकदम नांवलौकीक जालें, बेस्ट सेलर. आयज पर्यंत मेळटा तुमकां जाय जाल्यार. ताचें फिल्म जालें पुस्तकाचें. युट्यूबाचेर तें फ्री आसा, पळोवपाक मेळटा. ट्यूजडे विथ मॉरी. मंगळाराच्या मंगळाराक हो जर्नलिस्ट आपल्या टिचराक मेळोंक वेता. टिचर मरणाचे टोणीर आसा, ताका जाय त्यो वस्तू घेवन येता. आनी तरी आपूण ग्रेस जावन गेलो, आपणाकूय जिविताची ओळख मेळ्ळी. आपूण आपले संबंद नवे करूंक शिकलो, अशें तो त्या पुस्तकान बरयता. भावा भयणानो, आयज गवळीक भेट जे आमी करता, एकामेकाक जावं पादविकार कशे, पाद्री कशे, सिस्टर कश्यो, जायते पावटी आमी भेट करूंक वेता. अदी करून आमच्या घोराब्यांक, आमच्या फिरगोजान ही गवळीक भेट गरजेची म्हूण आमच्या बिस्म साहिबान आपले चिठीन आमकां शिकयलें. ह्या वर्साक जेजूचो आमी पाटलाव करुया. आनी कसो करतले हांव? गवळीक भेट करून. आनी गवळीक भेट न्हूच आमकांच यादनिकांक, मोठवाशांक, माद्री भयणांक, पूण ही गवळीक भेट सगल्यांक. अदीक करून PPCच्या वांगड्यांक, सगल्यांक चुकय नासतना, कोणाक भायराय नासतना ही गवळीक भेट करची, अशें आमचो बिस्म साहेब आमकां सुचयता. जरी तर आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्यार आदिदान देव मनशाक भेट करता म्हूण उक्तें जाता. देवान आपलें जिवीत आमकां दिवंक मनशाक रोचलो, पूण आदांव जेन्ना पातकान पडलो, देव ताका भेट करूंक आयलो आनी आपलें जिवीत नव्यान नवसरतलो म्हूण बासायलें, सोरवंडार बासायलो. आनी भशेन बाबा भयणानो, आदल्या कोरान आमी पळयता कशे भाशेन देवान भेट केली. आब्रामाक भेट केली, मोजेसा वरवीं आपले इजिप्तान आसलेले पोरजेक भेट केली, जायत्या प्रवाद्यां वरवीं भेट केली. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, जे भाशेन देव भेट करता, शेगी जेजू वरवीं मनशाक देव मेळटा. जेजू वरवीं देव मनीस जाता, मनशा आनी देवाची भेट जाता. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, जें कितें जेजू करता, आदींच इजायस प्रवादी सांगता, उजवाड आमकां मेळटा, बोरमोसो आमकां मेळटा, कुड्ड्यांक नदर मेळटा, पांगड्यांक चलोंक मेळटा, सुटका मेळटा. हें सगलें बाबा भयणानो देव जेजू वरवीं करतलो म्हूण इजायस प्रवाद्याच्या तोंडी देव बासायता. आनी हे परी जेजू वरवीं जें कितें घडटा तें आमी पळयता. जेजू सगल्यांक भेट करता, जायते पावटी जेवणाक वेता, जायतें बरें करता. आमी बायगेवन फ्रांसीस शेवेराशी आयल्या. बायगेवन फ्रांसीस शेवेरान आमकांय भेट केली. उस्तोम तेगतान उदेंतीक तो आयलो, मिशनार कसो जेजूचें काम करूंक आमचे मदें गोंयचे भायर बाबा भयणांक ताणें भेट केली. भुरग्यां वरवीं आवय बापायशी गेलो. आनी भशेन बायगेवन फ्रांसीस शेवेरूय आमकां भेटेचें मोल दाखयता. आमच्या गोंयांत तशी भेट करपाची संवय भोव पुर्विली. हांव ल्हान आसलो तेन्ना कोण मेलो जाल्यार फुड्याक वेतात म्हणटालीं. त्या वेळार म्हाका तें सजमो नासलें, फुडो म्हणल्यार उतर कितें काय म्हूण. आनी तरी आसतना म्हजी शेमाय जावं माय जावं कोण शेजारी कोणागेर
वचोन येयली, हांव फुड्याक वचोन आयली म्हणटाली. म्हणल्यार कितें, कोणागेर कोण मेलो न्हूच मरणांक गेली, मरण जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनी भेट करतात. हांव ब्रादर कसो पंचवाडी गांवांत वावर कोत्तालो, 6 म्हयने थंय आसलो तेन्ना 6व्या दिसाक कोणूय मेलो जाल्यार सोयरीं येताली गोड कितें घेवन आनी बरोबर जेवतालीं मेल्ल्याच्या घरांत. अशी आमची साबार बसांनी एकामेकाक भेट करता आमी. कोण दुयेंत आसा हॉस्पिटलांत आमी हॉस्पिटलांत वेता. आनी आयज तरी आसतना आमच्या हातान मोबायल पडलो आनी ह्या खातीर गोडेक थोड्यो वस्तू उणे जाल्यात. फोनारूच जाताशें दिसता. तूं कसो आसाय, कशी आसा ही खबर आमी फोनार घेता आनी सापसुबी बसता. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो गोडेक आयचो विशय आमकां उस्कायता. लेट अस कीप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सगळ्यान पयलीं 8 मासाच्या मनशांक आमी पोरशी मेळटा तेन्ना आमी ग्रेस जाता. हांव सुरवातेक सांगतालो तो मीच तोय सांडलोलो, वावरान गुल जाल्लो, ग्रेस्काय आसली, पयशे आसले, नांव लौकीक आसले, फामाद तो जाल्लो, आनी तरी कोणाक वेळ दिवपाक, कितलो वेळ खंय काडपाक समजनासलें. आनी असले वेळार ताचो टिचर जाचे काकलूत धरून तो ताका विजीट करूंक गेलो, तो आपल्या जिविताचो मार्ग समजलो. भाव भयणानो, आमच्या जिविताचो वाट, आमच्या जिविताची वाट आमी समजतली जेन्ना आमी भेट करूंक शिकता. नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज फोन. नेक्स्ट बेस्ट थिंग फोनार करप नेक्स्ट बेस्ट. फर्स्ट बेस्ट थिंग इज टू गो एंड सी. आमकां नेक्स्ट बेस्ट थिंग द बेस्ट थिंग जालें. आनी ह्या खातीर गोडेक आमच्या बिस्म साहेबाचो निरोप आमकां गरजेचो. आमी विजीट करुया. विजीट्स न्हूच पाद्रींकूच करपाचें काम. विजीट जावन आसा सगल्या फुडाऱ्यांक, जावं किरीत भाशेन बाबा भयणानो आमच्या PPCच्या वांगड्यांक, जावं संदेशकारांक, दुसऱ्या फुडाऱ्यांक. अशीं विजीटां आमचे मदें आसात. लेजा मारीची भाव भयणां वांगडी विजीट करतात. SSBBची वांगडी विजीट करतात. अशें विजीट करप आमचे मदें भोव व्हडलें सायबीन मायन केल्लें एक व्हडली करणी म्हूण आमी करीत आसा. आमची सायबीन मायन भेट केली एलिझाबेथीक. तिचे भाशेन आमी भेट करुया. बायगॉन फ्रांसीस शेवेरान आमकां भेट केली. उस्तम तेगतान उदेंती घेवन जेजून आमकां भेट केली. स्वर्गार्थान आमचे भाशेन मनीस जावन. अशें जाल्यार भावा भयणानो, भेट आमी करता तांकां बरेंपण येता आनी भेट करतेल्याकूय बरेंपण येता. ही भेट आमी आमच्या जिवितान आमच्या शेजाऱ्यांक, कोण नासलेल्यांक, एकसुऱ्यांक, जायते पावटी सोंसतेल्यांक, पिडेस आसलेल्यांक, अनाथांक, जाणट्या पाद्रींकूय आनी दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांक आमी भेट करुया. आनी हे परी गवळीक भेट नव्यान फर्स्ट थिंग आमच्या जिवितान करुया. आदल्यांनी केलें, कोण मेलो जाल्यार तिंगेली, कोण जालो जाल्यार तिंगेली, हे भाशेन साबार वर्सांनी आमी पळयलें. कोणूय जल्मलो रोखडीच खुशाल जावन आमी वेताले. आयज घडये फोनारूच आयकता खुशाल जाता. ही भेट नव्यान करुया. नव्यान आमच्या जिवितांत हो जीव वाडुया आमच्या आनी एकामेकाच्या. आनी हे परी आमी बायगॉनपणाचे वाटेर मिसांव जेवन बायगॉन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन आमचें धांवस मारुया. आमी उबी रावया. आमची थोडीच मागणी हे वेळार भावार्थान बरोवन ही गवडीक भेट यादनिकांनी, गवडीक भेट आमच्या फुडाऱ्यांनी आनी आमच्या सरकारी वडिलांनी भुरग्यान आपले पोरजे करूंक आमकां आनी तांकां सगल्यांक आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी गवलीक भेटे वरवीं आपलो गवलीक वावर सुफल करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या गवलीक फुडाऱ्यांनी गवलीक भेटेची गरज आसलेल्या भावा भयणींक सगळे उमेदीन आनी मोगान भेट करूंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी गवलीक भेट कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्या भावाताच्या मनशांक करूंक आमकां देवा लागीं आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जाणट्यांक एकसुऱ्यांक कोण नासलोल्यांक पिडेस्तांक आमी मोगान भेट दिवंक आनी आमचे मिसांव जियोंक आमकां आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सुर्गीच्या भोव दयाल बापा, तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां भेट केली. आमच्यो जायत्यो बऱ्यो परंपरा आनी संवयो भेट करून आमी एकामेकाच्या मोगान वाडल्या. आमच्या फिरगोजांनी सायबीण माय आमच्या घोरांनी भेट करता. सदांच आमी एकामेकाक भेट दिवन ओदी करून गरजेवंतांक असोक्तांक कोण नासलोल्यांक पिडेवंतांक समाजाचे शिमेर आसलेल्यांक आमी भेट करूंक आमकां बोल दी. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Unyani soria buri Tukas papa niruntori Amkal ditau Jesu buri Amkal ditau Jesu buri Bapa amci kirkodana Jesu cemas rogot saudi Soglia kapka burgyam tuja Jesu sova chitkul rauni Baba amci kirkodana Jesu cemas rogot saudi Soglia kapka burgyam tuja Jesu soda chitkul rauni मोच्या बाबा भयणांनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लाकी पवित्रविच्या आदावा सर्विस्पोर मानून घेव. दयाल बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रोत्सोन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्विस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तोरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दलबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. Povit, povit, povit Dal-barazzo sorvespor tu Sorgani sonsar bolja Tuja vojvova Usorgi tuka soj soj Sorvespora ce navi Eta taka soj Usorgi Usorgi tuka soj soj बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणांची सोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कशीन कस्त मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासंत मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोर्राचें रोगोत, पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा खुरा. भावार्थाचो गुट परगोतुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणाल रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवंत बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारे बागेंची देव संगाती, तिच्या पोती बागेन झुजे, बागेन दोरनुतां आनी सोलकाळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर परवेदार बाप्पा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमी सगलीं गोंयच्या साहेबाक भेट दिवंक आयल्या. आमी पोरशीं येता, खुशाल जाता, भोक्तीन मागणें करता. तेच भाशेन आमच्या बाबा भयणांक आमी भेट करूंक, आमच्या आवय बापायंक भेट करूंक, आमच्या गोडच्यांक दुयेंतीक, आमची एकसुरी आसलेल्यांक, आमच्या वाड्यांत सगल्यांक, कोणाक भायराय नासतना वाटसुरांक पुर्यान, मायग्रंट्स हांकां पुर्यान आमी भेट दिवंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची शक्ती मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बूस आनी आमकां टाळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सपोज काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकारांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावांत ताचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बाबान तुजो मोग केलोय, तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच मोगान तूं रावलोय, तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपुया. ओगीपणी काळजान शिवलेले जेजूचे आसणे आमी आमचे भितर अणभवुया. ताका आर्गां दिवया आनी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. Madagascar.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोनाक तुवें दिलें त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जान वाईन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आयज मिसाची भेट समोरबलोल्या फादर विक्टर फेरांव हांकां आमचे दिनवास, तशेंच ह्या मिसाचे भेटेंत हाजीर आसलेल्या आमच्या पाद्री भावाकूय आमी दीत वाचता. ह्या मिसांत भोक्तीपणान वांटो घेवच्याक गायनां करून आदार दितल्या गायन मंडळाक आमी दीन वाचता. दर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बोजूण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आयज बजलिकेंत सकाळीं 5 ते दनपारचे 12 पर्यंत पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. थंय वचून तुमी मागण्यांत वेळ सारचो. आयज चोत्रायदोरची आयज सांजेर आनी तशेंच फाल्यां परबेच्या आख्ख्या दिसाक पवित्र संस्काराची बोजवण आनी कुमसारां आसची नात. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयची मिसां हे परी 11:30 वाजता पुर्तुगेज भाशेन, दनपारचे 12:30 पिलग्रिमेज मीस, सांजे 3:45 आनी 5 वाजता कोंकणी भाशेन आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयज आमी केरीत भाशेन कॉन्सेक्रेटेड विमन म्हणजे माद्री भयणां पासत मागता. फाल्यां डिसेंबराची 3 तारीख परबेचो दीस. ह्या दिसाची मिसां हे परी सकाळीं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी 10:30 वाजता परबेचे मीस, दनपारचे 12:30 आनी 3, सांजे 4, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातले. परबेचे मीस सकाळचे 10:30 वाजता. ह्या मिसांत भारतांत पाप साहेबाचो प्रतिनिधी अपोस्तोलीक नोन्सियो आर्च बिशप लिओपोल्दो मिसाची समोरपणी करतलो. डिसेंबराचे 4 आयतार सकाळीं मिसा आसतली हे परी 6, 7:15, 8:15, 9:30 ही कोंकणी भाशेन आसतली आनी 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची मांडावळ आनी हेर वावर करूंक आमकां वॉलंटियर्सांनी आपलो आदार दिला. तांकां आमी काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकूय फुलां पासत पयशे भेटूंक दिसता जाल्यार तुमी बजलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून दिवं येता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळ्ळो जाल्यार बजलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बजलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कुर्तोरीची फिरगोजकारां नवे कोपेल बांदतात. तांच्या आदाराक हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन तीं आसात. ते घेवन तुमी तांकां आदार दिवचो. मोगाच्या भावा भयणीनो, एकूच विनोती, आमचे जे वॉलंटियर्स आसात ते कितेंय सांगता जाल्यार आमी तांचें आयकुचें. सगळीं उबी रावया. भाव भयणांनो, दुसरो फादर, ताचें नांव सेबी क्वाद्रूस, SVD यादनीक, मादागास्कर मिशनरी. 30 वर्सांनी गोंयांत आमचे बरोबर मिस करूंक पावला. आमी ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पुर्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे सगळीं सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार जोड एकल्यान आपली गरज उबारची. सगळीं सांगातान आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखाणटा. आमेन. São Francisco Xaviera, tuji kulu goyang syara, tu Jesus jau soi nika, soda soi diwo kormaka. Tu Jesus jau soi nika, soda soi diwo kormaka. San Francisco Xaviera, tuji kulu goyang syara, tu Jesus já soi nika, soda soi tivo kormaka. Tu Jesus já soi nika, soda soi tivo kormaka. Test one.
Bom dia, senhores. Padre Bueno da Silva, de Brasil, está a celebrar comigo. Padre Zeferino de Souza. Todos bem-vindos para esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, bom dia e sejam bem-vindos a esta celebração eucarística em português, daqui da Basílica de Bom Jesus, em Beligoa. Jesus foi enviado pelo Pai para compartilhar sua vida conosco. Esta vida divina temos de compartilhá-la com os outros. A visita pastoral é um meio importante para podermos viver esta missão que nos foi confiada através do nosso batismo. Sim, à maneira de um bom pastor, todos precisamos de empreender visitas pastorais aos nossos coparoquianos, a fim de vivermos a nossa missão. Mas principalmente os sacerdotes, os religiosos e os líderes laicos nas nossas paróquias. Enfim, somos chamados a viver e promover a nossa relação com Deus e uns com os outros. A carta pastoral do nosso arcebispo, o cardeal Felipe Neri Ferrão, sublinha a grande importância dessas visitas pastorais. O tema deste dia da novena é Seguindo Jesus, à maneira de São Francisco Xavier e desempenhando a missão através de visitas. Enquanto refletimos sobre este tema, oremos para que possamos compreender a relevância e a necessidade da visita pastoral para podermos viver a missão que nos foi confiada. Pensamos, em primeiro lugar, pelos nossos sacerdotes e pelos seus colaboradores paroquiais, para que exerçam esta missão com desvelo. Mas esforcemos-nos nós também por visitar o nosso vizinho e coparoquianos, tal como fazem os vicentinos e os membros da Legião de Maria, que desempenham a sua missão fazendo precisamente este tipo de visitas. Meus caros irmãos, atendendo às palavras introdutórias e pedindo a Deus para dar luz divina para aceitar a sua mensagem, sejamos conscientes da nossa condição pecadora, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria e aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós.
Oremos. Senhor, que pela pregação de São Francisco Xavier chamastes muitos povos ao conhecimento do vosso nome, concedei a todos os cristãos o mesmo zelo pela propagação da fé, para que em toda a terra a Santa Igreja se alegre com nossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Daqui a muito pouco tempo, não há de o Líbano transforma-se no jardim, e o jardim parecer uma floresta. Nesse dia, os surdos ouvirão ler as palavras do livro, libertos da escrutidão e das trevas. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Os humildes alegrar-se-ão cada vez mais no Senhor, e os mais pobres dos homens rejubilarão no Santo de Israel. O tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá, e serão exterminados os que só pensam no mal, aqueles que fazem condenar os outros pelas suas palavras, os que armam ciladas no tribunal a quem promove a justiça, e sem razão arruinam o justo. Por isso o Senhor, que libertou Abraão, assim fala a casa de Jacó. Doravante Jacó não terá de que se envergonhar, o seu rosto não voltará a empalidecer, porque, ao verem no meio dele os seus filhos, obras das minhas mãos, proclamarão santo o meu nome. Proclamarão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desnorteados aprenderão a sabedoria, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A que hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. Da que hei de ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da sua vida do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é a minha luz. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia, 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 O Senhor virá com poder e majestade, e iluminará os olhos dos seus fiéis. aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a caminho e seguiram-no 2 cegos, gritando: Filho de David, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus perguntou-lhes: Acreditais que posso fazer o que pedis? Eles responderam: Acreditamos, Senhor. Então Jesus tocou-lhes nos olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado, para que ninguém o saiba. Mas eles, quando saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Cristo e meus amigos, todo mundo dá importância e relevância para a visita ou para um encontro. Líderes ou delegados visitam mutuamente para estabelecer. Deus veio visitá-los. Deus deu o primeiro passo. Quando o nexo entre Deus e a humanidade estava totalmente cortado, Deus visitou a nós, mandando o seu Filho para salvar, salvou a nós todos. E fez a nós todos seus filhos prediletos. E Jesus, antes de ascender aos céus, deu a nós esta mesma missão e comissão para estabelecer um relacionamento, acentua e liga muita importância para as visitas pastorais nas paróquias. Aldeias, vizinhança, por exemplo, como fazem os nossos pastores nas paróquias, vicentinos e legionários. Visitar uns aos outros é uma missão dada por Jesus Cristo quando fomos batizados, para estabelecer relações reconciliadoras entre Deus e homens e entre nós, uns aos outros, porque somos filhos do nosso Pai Celeste. Jesus visitou durante a sua vida pública e transformou as vidas de muitos, manifestando o amor do nosso Pai Celeste. Meus irmãos, meus amigos, vamos pedir hoje, pela intercessão de São Francisco Xavier, que os nossos pastores visitem as suas ovelhas nas suas paróquias, que os religiosos e cristãos, nos níveis diferentes, façam esforços para visitar os prisioneiros, doentes nos hospitais e nas casas, aqueles que vivem sozinhos, os pobres e aqueles que precisam das nossas visitas, para estabelecer uma relação divina, para completar esta mesma missão, confiada a nós por Jesus Cristo, esta mesma missão que foi completada na sua vida por nosso protetor, São Francisco Xavier.
Por favor, levantar-nos. Meus irmãos, com profunda fé e esperança, vamos rogar a Deus, nosso Pai, pelas necessidades da Igreja e também pessoais. O refrão, ouvi-nos, Senhor. Repete. Ouvi-nos, Senhor, Para que os líderes da Igreja possam empregar as visitas pastorais para tornar o seu ministério pastoral frutífero, oremos ao Senhor. ouvi-nos, Senhor, Para que os líderes leigos possam visitar as pessoas que ministram, oremos ao Senhor. ouvi-nos, Senhor, Para que possamos fazer as nossas visitas pastorais a todos, sem nenhuma discriminação, oremos ao Senhor. ouvi-nos, Senhor, Para que possamos cuidar dos idosos, doentes e solitários, migrantes e pessoas de outras religiões, através de nossas visitas pastorais, oremos ao Senhor. ouvi-nos, Senhor. Pai Celeste, ouvi as nossas petições e orações, que todos tenhamos alegria para dar glória a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a patente, que as mãos do sacerdote elevam no altar, a não ser esta imensa, esta infinita pena, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. Foi o rico Senhor que muito vos daria, mas sei que nada Ora, irmãos. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceita, Senhor, os dons que vos apresentamos. E assim como ele foi para terras distantes, levado pelo zelo da salvação dos homens, também nos temos testemunho do Evangelho, para irmos ao vosso encontro com muitos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo
poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo. Estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se ele entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe Neri Ferrão e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o bem-aventurado São José,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do nosso mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, e a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, destes a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-nos de todos os nossos pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-nos sempre fiéis aos vossos mandamentos e não permitais que nós separemos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Não podemos caminhar
Oremos. A celebração destes santos mistérios, Senhor, desperte em nós o ardor da caridade que levou São Francisco Xavier a trabalhar incansavelmente pela salvação das almas, de modo que, vivendo dignamente a nossa vocação, mereçamos com ele a recompensa prometida aos bons trabalhadores do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amen. Please be seated. Today is the 8th day of Novena. We thank Father Zeferino de Souza for celebrating the Holy Eucharist, and we also thank for other priests who participated as concelebrant. We thank those who took charge of the choir for this Mass. Today is the last day of exposition of Blessed Sacrament. You can spend time in prayer. Every Eucharistic celebration and exposition of Blessed Sacrament is streamed live on St. Francis Xavier official YouTube channel. Today evening and tomorrow on the feast day, there will be no exposition of Blessed Sacrament and also the confessions. Today is the day dedicated to the consecrated women. Today is the last day of Novena. The remaining masses are as follows: 12:30 Pilgrimage Mass, evening 3:45 Mass for consecrated women in Konkani language. At 5 o'clock, Mass will be in Konkani language, and at 6 o'clock, Mass will be in English language. The Mass timing for the feast day are as follows: morning 4, 5, 6, 7, 8, 9, and at 10:30 is a feast Mass. Afternoon 12:30 and 3, and in the evening 4, 5, and 6. Kindly note, evening 6 o'clock Mass will be in English language. On Sunday, 4th December, the Masses will be in the morning. They are as follows: 6, 7:15, 8:15, 9:30, and 10:30. Kindly note that 10:30 Mass will be in English language. 10:30, the solemn feast Mass will be at 10:30. Tomorrow, it will be celebrated by the Apostolic Nuncio of the Holy See to India, Archbishop Leopoldo. We thank all the volunteers who rendered their help in different ways during the Novena days. Please stand. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia com amor a Jesus. Impelido por este amor, foste de país para país e enfraqueceste até a morte, para proclamar o nome de Jesus e a boa nova da salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra. Cheios de alegria por estas dádivas singulares, louvamos o Pai em vossa companhia. E agora, pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Pedimos que nós obtenhais a realização destes desejos, se forem agradáveis ao Pai. E por tudo, juntos com vós, louvamos o Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Amém.